वंदून ताका भक्तीन आमी हरसी आमी आमच्या राया कृत्या सौम्याची निजायकिवीची महिमा ताची करतामकां वेंचमी पृथ्वी दिन वाजता ताची वडविकाय रचना वागणटा ताची पळवणकाय काव्यांनो हे गीतामी नावाड्यामी आमच्या सौम्या वंदन ताका भक्तीन आमी हरसी आमी आमच्या राया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आमचे बगलेक देव आसा तेन्ना आमी धैर्यान आमचें जिवीत जियोंक जाय आज आमी देवाच्या उतरांचो नियाळ करता आसतना देवाच्या आजारपणांत देव आमचे बगलेक आसल्यार कितें सगळें बरेंपण जाता ताचो आमी नियाळ करता ह्या देवाच्या उतरांचो नियाळ आमी करता आसतना देवाचें उतर आयकता आसतना आमचें तें वो भावार्थ आमी सोडोवया आनी असल्या भावार्थान देवाच्या हजारपणांत आमचें जिवीत आमी जियेवया सांत आंतोन ह्या पुणशाताचो पात्रोन ताचें जिवीत ह्या भावार्थान जियेल्लो देव ताच्या बगलेन आसा देव ताच्या जिवितांत व्हड कृत्यां करता म्हळ्यार त्या भावार्थान ताणें जायत्यांक गूण केलें तांकां बरें केलें पवित्र आत्मो ताच्या सांगाता आसोन ताका शिकयता कितें उलयचें म्हणून तो ताका प्रेरण दिता म्हळ्यार त्या भावार्थान ताणें जायते प्रसंग दिले आनी देवाच्या उतरां कुशीं जायत्या लोकांक ताणें व्हडलें आज ह्या पुणशाताचो पात्रोन आमी ताच्या भक्तांनी असल्याच भावार्थान ताचे बरें आमचें जिवीत सोम्यांक बगलेक दवरून सोम्यांक मुखार दवरून आनी सोमी आमच्या सांगाता आसा म्हळ्यार त्या भावार्थान आमी जियोंक जाय म्हणून तो आशेता तर हें जिवीत सदांच आमचें करून आमी जियोंक ह्या मिसा वेळार देवाची कृपा आमी मागया आनी सांगाता आमी जाणाव जायते भक्तीक ह्या पुणशताक सांत आंतोनीचे विनवणेन देवाचो आदार मागूंक येतात तांची मागणी आमा सुमेज तांची मागणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाक आमी भेटयता आसतना देवा तावन आमकां गरज आसचो आदार गरजाची बेसावां वाळून येवन दी म्हणून विश्वासान पातयेनेन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया हे पवित्र रितींत मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां ओळखून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच हांव कुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं आमेन
Sumyaka kultkar, Sumyaka kultkar, Krista ka kultkar, Krista ka kultkar, Sumyaka kultkar, Sumyaka kultkar. Mahima, 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 Mahima Deva, Unsargi Anishanti, Tacha Ishta Samsari, Sarves Pora Deva, Sargincha Raya, Sarpodvedar Deva Baba, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिवासा, तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा, देवाचे शिळये, तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकूळ कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती, देवा बापाचे महिमे, जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. सर्वेस्परा ससनांच्या देवा, तुवें पदवाच्या भगवंतांतोनी खऱ्या बाबरताचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत असलेल्यांचो तिरासर करून दिलोय. ताजो पाटलाव करून, जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजा आनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव, तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता ससनांच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी फिलिप्पी शारांतलो लोक संगाता मेळून पाऊल आनी सिलासाचेर गुन्या मांडी लागलो. अधिकाऱ्यांनी पाऊलाची आनी सिलासाची आंग वस्तुरां पिंजून काडयली आनी तांकां रोतांनी मारूंक लायलें. तांकां साबार मार मारतच तांणी तांकां बंदेंत घाले आनी सत्रयेन तांचो पारो करूंक बंदेच्या अधिकाऱ्यांक हुकूम दिली. तसली हुकूम मेळटच ताणें तांकां बंदेच्या भितरल्या कुडांत चेपले आनी तांच्या पांयांक खोडे घाले. सुमार मध्यन रातीर पाऊल आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले. हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकताले. तेदवा एकाच एक कठीण भुंयकांपणी जाली आनी बंदेसळाची बुन्यादच हाल्ली. तक्षणीच दारवटे सक्कड उक्ते जाले आनी बंदिवानाच्यो सांकळी तुटून पडल्यो.
बंदशाळेचो अधिकारी न्हिदेंतलो उठलो आनी बंदशाळेचे दारवाटे उक्ते आसलेले पळोवन बंदिवान सक्कड चुकोवन धांवल्यात म्हूण चिंती लागलो. देखून आपली तलवार भायर काडून तो आपलो जीवघात करच्यार आसलो. तितल्यार पावलान व्हडल्या ताळान बोब मारून म्हणलें, तुज्या जिवाक कांयच वायट करून घेनाका, आमी सक्कड हांगाच आसा. बंदशाळेच्या अधिकाऱ्यान उजवाड हाडयलो आनी भितर धांवन थरथरान पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो. उपरांत तांकां भायर आपोवन हाडून तांचे लागीं ताणें विचारलें, मानेस्तानो, बचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करीजय? ताणें म्हणलें, सोम्या जेजूचेर बावार्थ दवर, तवळ तूं बचाव जातालोय, तुजें घराणें बचाव जातालें. उपरांत ताका आनी ताच्या घरच्या समेस्तांक तांणी देवाचें उतर परगट केलें. त्या रातीच्या वेळारच अधिकाऱ्यान तांकां व्हरून तांच्या मारांचे घाई धुले आनी ताणें आनी ताच्या सगळ्या घराण्यान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत पावलाक आनी सिलासाक आपल्या बिडाराक व्हरून ताणें जेवण वाडलें. आपणाक लाभलेल्या देवाच्या भावार्थ्या खातीर तो आनी ताचें कुटुंब संतोशान भरलें. देवाचें उतार हे. तुझो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. म्हज्या तोंडांतली प्रार्थना आयकून घेतली म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका तीन वाजता. तुझ्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता. तुझ्या पवित्र मंदिरा समोर तुका सश्टान नमस्कार करता. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका राखताय देवा. तूं बरो आनी विश्वासी, सक्षटा प्रास वर्ती तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुज्या नांवाची होकळी खायता. तुका उलो मारल्या वेळा तुवें म्हाका खांदिले. म्हजें काळीज घट कर, म्हाका धैर्यान भरलय. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितें करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासनाक बाळता. तुज्या हाताची कृत्यां तूं विसरनाका. तुजो उजवो हात विस्तारून तूं म्हाका
राखताय देवा तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा Alleluia, 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 Alleluia. सतसोत्मो हांव तुमकां धाडटलो म्हणटा सुमी तू तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोनिया. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें पूण आतां जाणें म्हाका पाठयला ताचे सरशीं हांव वेतां तरी पूण तूं खंय वेताय म्हणून तुमचे भितरलो कोणी म्हजे लागीं विचारिना. ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमची काळजां खंतीन भरल्यांत पूण सतस हांव तुमकां सांगतां हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें कित्याक हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवचो ना. हांव वचोन जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशीं धाडटलों. तो येतच पथका विशांत निती विशांत आनी निती फैसला विशांत संवसाराक गुण्यावकार करतलो. पथका विशांत कित्याक म्हाका ताणें सतमनलो ना. निती विशांत कित्याक हांव बापाशें वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात. निती फैसला विशांत कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर केस्तेचें फर्मान पडलां. हें सर्व तो रुजू करतलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो आमी फेंतेकोस्ताच्या फेस्ताक तयाराय करून आसा. फेंतेकोस्ताच्या दिसा कितें घडीत घडलें तें आमकां कळीत आसा. जेजून बसयलोलो तो पवित्र आत्मो शिसांचेर देंवून आयिल्लो आनी येदोळवारेक कुडा भितर आसलेले ते पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरिल्लेस कुडांतावन भायर येतात. भायर येतात मात्र न्हय कुर्सायिल्ल्या जेजूक आनी ताचे उपरांत देवान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन पुनर्जिवंत केल्ल्या त्या जेजूक परगडतात. धैर्यान ते परगडतात. ताच्या की सडीत कर्ण ते जेरुजालेमांतल्या त्या अधिकाऱ्यांक गुण्यावकार करतात म्हणून तुमीच त्या जेजूक कुर्सायला. तांकां जेजूच्या मरणान ते जबाबदार करतात. पळया मगळ भावांनो आनी भयणींनो शीस कितें जावन आसलें कशें जालें ह्या पवित्र आत्म्या वरवीं तांचे तें जाल्ली ती बदलावन पळयत आसतना
कोणाकी अजाप जाता. पळय मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, पवित्र आत्मो आमचें जिवीतच बदलयता. पवित्र आत्मो एक संगत आमी पळोवची दिश्टच बदलयता. पवित्र आत्मो आमच्या फुडें आसचे कश्ट आमी फुड करची रीतच बदलयता. ही बदलावन केवल पवित्र आत्म्यांतावन मात्र येता म्हळें सत आयची वाचपां आमच्या समोर दवरतात. आनी ह्या वाचपा मुखांतर ह्या फेस्ताक आमी तयाराय करूंक आनी ह्या फेस्ताच्या आचरणा मुखांतर आमी हर एकल्यानी परत त्या पवित्र आत्म्याचे कृपेन बरोवंक तयार जावच्याक ही वाचपां आमकां आपोवणें दितात. आनी ह्याच खातीर ही वाचपां ह्या दिसांनी आमकां पवित्र सभा वाचूंक दिता. आनी प्रमुख जावन देवस्तुतेच्या त्या संभ्रमा वेळार आमी पळयता आयचे सुवार्थेंत आसलेलें तें वाचप. हें वाचप आमकां कळीत आसा जेजून निमाण्या जेवणाच्या संदर्भार दिल्लें. शिसांक कळीत ताणें केल्लें. आनीक सडीत वेळ हांव तुमचे सवय आसचो ना. बेगीनच म्हाका कुर्सार मारतले, हांव बापासर शिव येतलो. आनी हें आयकून शीस खंती बरीत जाल्यात. आनी असल्या संदर्भार खंतीन आसलेल्या शिसांक, भियान आसलेल्या शिसांक जेजू धैर्य दिता. तो परत हांगासर म्हणटा, ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमची काळजां खंतीन भरल्यांत. मुखार सोन तो म्हणटा, सतत हांव तुमकां सांगता, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें. हांव सर्गीच्या राजाक वेचें, हांवें बापा सरशी वेचें. ह्या वरवीं तुमकां लुकसाण जावची ना, तुमकां अडचण जावची ना, तुमकां कितेंच ह्या वरवीं नश्ट जावचो ना. बदलाक तुमकां बरेंच जातलें. वय मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमी पळयता सोम्यान सांगलेल्या प्रमाणे जेजू गेलो आनी ताणें बसयलेल्या प्रमाणे पवित्र आत्म्यांक दिलो. आनी ह्या वरवीं आमी पळयता शिसांक बऱ्याकच तें सगळें पडलें तें आमकां आयचें वाचप स्पश्ट करता. एक नदर आमी आयच्या पयल्या वाचपाचेर घालया. आमी पळयता पयलें वाचप. हांगासर पावलाक आनी सिलासाक बंदेवानांत घालतात, बंदेवानांत घालतात. आनी ते अधिकारी मारतात, तांकां मारतात. पळया थंयसर वाक्य अशें आसा, अधिकाऱ्यांनी पावलाचें आनी सिलासाचें आंग वस्तुरां पिंजून काडयलीं आनी तांकां रोतांनी मारूंक लायले, मारूंक लायले. आमी पळयता जेजून बसयलेलो तो पवित्र आत्मो आनी जेजून तांकां पेंतेकोस्ताच्या दिसा दिल्लो तो पवित्र आत्मो तांच्या सांगाता आसा म्हणून पातयेल्ले पाऊल आनी सिलास कितें करतात, कितें करतात. आमी पळयता मध्यान रातीर पाऊल आनी सिलास मागणें करीत देवाची स्तुती करीत स्तुती गावन आसले. पळय मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, हांगासर एक संगत रोतांचे मार पडल्यात, आंग वस्तू पिंजून काडलां, कश्टांत आसात. एका रितीचो आकांत तांचे थंय खंडीत आसतलो. आपणाक दुसऱ्या दिसा आनी कितले कश्ट मेळटले कोण ना. आमकां जेजूक मारलेल्या बरें आमकांय कुर्सार मारतले कोण ना. असलीं सगळीं चिंतना तांच्या मतींत खंडीत जावन आयल्यांत आसतलीं. चिंता
तुमच्या मतीन ते असलें सगळीं चिंतना आयल्यार दुसऱ्या दिसा कितें आकांत तुमकां राखोन आसा म्हळ्यार बगाप तुमच्या मतींत उदेल्यार तुमकां मागणें करूंक जाता गे, मागणें करूंक जाता गे, देवाची स्तुती करूंक जाता गे. तिसरा ठावळ मागोंक जायना, मागण्यांत बसोंक जायना. आमी भायर भितर बेतांव करना या आमचे खाटयेर पडोवन चिंतूंक सुरू करता तेन्ना भियेतांव कोणना जेवंकी आमकां मोन येना, मागोंकी मोन येना, आनी एकल्या लागीं उलोवंकी मोन येना. मग बाबान आनी भयणीनो आमी पळयता पेद्रू आनी सिलास तें अशें जायना. बदलाक ते कितें करतात गे म्हळ्यार देवाची स्तुती करतात, मागणें करतात. कित्याक तांकां कळीत आसा पुनर्जीवन जाल्लो जेजू तांच्या बगलेक आसा, बसयलेलो तो पवित्र आत्मो तांचे थंय आसा आनी त्या देखून तांणी भियोवची गरज ना. हें तांकां स्पश्ट, हें तांच्या जिवितांत सामकें दिसून येता. तांणी गांवचे ते उपकार सुतें थंय आमकां पळोवंक मेळटा. मुखार भावान आनी भयणीनो तसल्या एका भावार्थांत आसता आसतना तें तांच्या कितल्या बऱ्याक पडटा गे म्हणून आमी पळोवया. पळयात तक्षणच कितें जाता, भुंयकांपणी जाता, बंदेसाळाची बुन्यादच हालता, दारवटे सकट उक्ते जातात, बंदिवानाचे सांकले तुटोवन पडटात. पळया मुखार भावांनो आनी भयणींनो, देवाचेर विश्वास दवरून आमच्याय कश्टां नसता वेळार, आमच्याय जायत्या रितीच्या समस्या वेळार आमी धैर्य सांडिनासतना आमच्या बगलेक देव आसा, जेजून बसयलेलो तो पवित्र आत्मो आमकां सांगात दिता म्हळ्यार विश्वासान खेदळा त्या देवाची आमच्या कश्टां नश्टां मदें देवाची स्तुती करता तेन्ना ते स्तुतेक त्या भावार्थाक सांकल्यो तुटोवन घालची सकत आसा, बंदिवानाच्यो दारां उक्तीं करची सकत आसा. त्या देखून ती सकत आमी अनुभव करीचे जाल्यार भियेल्यार कंक काडल्यार ते सक्तेचो अनुभव बिलकुल जायना. बदलाक देव आमच्या बगलेक आसा, तो आमकां सांगात दिवन आसा म्हणून भावार्थान सत मानून घेवन ताची स्तुती करता तेन्ना मात्र मुखार भावान आनी भयणीनो हें आमच्या जिवितांत घडटा. त्या देखून जेजून सांगलें हांवें वेच्चें तुमच्या बऱ्याक पडटलें आनी शिसांच्या त्या बऱ्याकच पडलें. कित्याक ते पातयेल्ले, ते सतमणून आसले आनी त्या देखून तें बऱ्याक पडलें. जर आमी सतमने नाव, जर आमी पातये नाव, तें बऱ्याक पडना, तें बऱ्याक पडना. तो वळ आमकां सखत मेळना, तो वळ बंदिवानांची दारां उक्तें जाल्ल्या बरी आमच्याय बंदिवानांच्यो ह्या दारां उक्तीं जायना. त्या सांकल्यो आमकां रेवड घाल्ल्यो त्यो सांकल्यो तुटोवन पडनात. पळय म्हाका भावांनो आनी भयणीनो, हें बरेंपण जालें. उपरांत दुसरें बरेंपण कितें जालें पळया. सुरवेरस ह्या पयल्या वाचपान सांगलेलें आसा, त्या अधिकाऱ्यांनी त्या सिलासाक आनी पावलाक मारलें आनी उपरांत कितें जालें, ज्या कोणें मारलें पळया, कोणें मारलें पळया तांणीच तांचे गायी धुले, ह्या गायी पुसले. हांगासर आमी पळयता तो बंदसाळेचो अधिकारी हे सकड धांवून गेल्यात म्हणून जीवघात करूंक वेता आनी पेद्रू म्हणटा ना आमी हांगासरच आसा. ताचे उपरांत कितें करता, तो अधिकारी उजवाड हाडयता आनी पावलाच्या सिलासाच्या पांयांक पडटा आनी
ताचे उपरांत अखेरीक आमी पळयता ताच्या बिडाराक आपण व्हरून तांकां वाटता आनी तांचे मारांचे घाय तो धुता. पळय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, ही स्तुती वो भावार्थ कितें करता गे म्हळ्यार एका दुस्मानांक ज्या कोणातावन आमकां वायट मेळून आसलें, ज्या कोणातावन आमकां नश्ट मेळून आसलो, तांकांच परिवर्तन करता आनी ज्या कोणातावन नश्ट आमकां येवन आसलो तांचे तावन आमकां बरेंपण येवचें बरी ही स्तुती करता वो भावार्थ करता. पळय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, भावार्था वरवीं मेळचें तें बरेंपण, त्या पवित्र आत्म्याच्या मजते मुखान मेळचें तें बरेंपण कितें म्हणून आमकां हांगासर सांगलें आसा. आनी अखेरीक आमी पळयता तो अधिकारी ताका कळीत जाता भावार्थाची वाट, ह्या बाचावेची वाट ह्या मनशांक कळीत आसा. कित्याक म्हळ्यार ह्या कश्टा नश्टा मदें बंदिसाळेंत आसतनाय ते बचाव जाल्यात जाल्यार त्या शिसा लागीं, पावलू लागीं, सिलासा लागीं बाचावेची वाट आसा आनी ती आपणांनी वळखून काणगे जाय, ती आपणांनी समजून काणगे जाय. म्हळ्यार इराद्यान तो अधिकारी त्या पावलो लागीं आनी सिलासा लागीं विचारता, बचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करी जाय, बचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करी जाय. आनी आमकां थंयसर जाप आसा, सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर. तूं बचाव जातलोय, तूं मात्र न्हय, तुजें सोबें तुजें घराण न्हय बचाव जातलें. तूं मात्र न्हय, ताचें सोबें तुजें घराण न्हय बचाव जातलें. पळय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, पावलो, सिलास आनी ताचे उपरांत जेजूचे सगळे धर्मदूत आनी जेजूचे पाटलाव केल्ले इतले सांत सांतिन्यो ती बचाव जाल्यांत जाल्यार ह्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या पाटल्यान गेल्लीं हर एकलीं भावार्थान पावलांकान मेटांकान गेल्लीं ती बचाव जाल्यांत जाल्यार बचाव जाल्यांत जाल्यार एकच एक कारण कितें म्हळ्यार तांणी त्या सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवरलो. निजायकी ह्या उतरा मुखार आमकां कळीत जाता भावार्थ मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमकां बचाव करता. हर एका तावन आमकां बचाव करता. आमच्या कश्टांत तावन, आमच्या पिडेंत तावन, आमच्या समस्यांत तावन, आमच्या वळवळ्यांत तावन हर एका तावन आमकां बचाव करता. आनी अखेरीक वय त्या सैतानांत तावन जें आयिल्लें मरण आसा त्या मरणांत तावनय आमकां बचाव करता आनी आमकां सस्नांच्या जिविताक आमकां पावयता. पळय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, असलो भावार्थ आमचो कन्न घेवंक हांगासर आमकां आपोवणें दिल्लें आसा. हो भावार्थ किर्तन घरांतय भोव अदीक मापान आमकां दिसून येता. आनी त्या देखून किर्तनगर भोव आपुरबायन म्हणटा, तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. आनी अखेरीचें वाक्य भोव अर्थाभरीत आसा. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक शकता. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक शकता. कसलेय आजाप म्हज्या जिणेंत करूंक शकता. म्हज्या जिवितांतले खंयचेय कश्ट तो काडूंक शकता. म्हज्या जिवितांत हांव जें कितें फूड करतां तें सगळें धैर्यान फूड करूंक तुजो हात म्हाका धैर्य दिता. हेंच सत मोगाळ भावानो आनी भयणीनो शिसांतें जालें. शिसांक त्या देवान तांकां आदार दिलो. पावलाक आनी सिलासाक देवाच्या उजव्या हातान राखून व्हेलें, सांबाळून व्हेलें. मरणांक सयत ते भियेले नात. आनी अखेरीक देवान कितें केलें, ताच्या बगलेक तांकां दवरलें. तर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आयच्या दिसा ह्या देवाच्या उतरांचो आमी नियाळ करता आसतना आमचें जिवीत असल्यास भावार्थान आमी जियोंक फुडें सरया. आमचो भावार्थ आमी घट करया, तो बळवंत करया. वय भावार्थ मात्र आमकां बचाव करतलो. भावार्था वरवीं मात्र हांव आनी म्हजें घराणें बचाव जातलें. आनी त्या देखून आमचो अखंड भावार्थ
त्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर दवरून आमचें जिवीत बाबरतान जियोंक आमी फुडें सरया. ह्या पासत सांत अंतोनीचे विनवणेन देवा सोड आदार आमकां निरंतरी मेळच्याक आमी मागया. मगळ भवन आनी बेनिनो देव आमकां सदांच आदार दिता. आमचे कुमकेक तो धांवन येता. ह्या बाबरतानच ह्या विश्वासानच आमच्यो गरजो आतां देवा समोर आमी दवरया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभा सोलोनवरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक गवळी बापाक याजकांक धार्मिकांक राग आनी सांबाळ तांच्या वावरांत तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभार्यांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक भ्रष्टाचार आनी अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक बुलोवन तांची जिणी होगडे नशे बगर तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत करून सर्गींचे राज स्थापीत करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळ सांत अंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी तेसावां तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे आस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुणशेताक आयल्यात. तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टोंच्या पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. पिडेस्तांतली तांकां निवार म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पुणशेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितीन आदार दिल्यांचेर आनी उदारमानान दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शेंबरांनी तांकां पाटी दी. फुडें जावचे आसची बरी कामां शेवटांक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. जायत्यो गरजो हाण जायतीं तेसावां हाण ह्या पोंतळार आमी आसात. ह्या पोंतळार पावलेल्या प्रती एकल्यान तांचे मागणी तांचे इरादे हांगासर सांत अंतोनीच्या पांयांतळी दवरलेले आसात. ताच्या विनवणेच्या आदारान देव आमच्या गरजांक कान दिवंक दी आनी दिसपडटे जिणयेन जी मजत ताचेतान आमकां गरज आसा जो आदार आमकां जण एकल्याक जाय तो आमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा आमी तुज्या भुरग्यांनी तुज्या उदारपणाचेर पातयेनी दवरून आनी तूं आमकां मागलें दितलोस म्हणल्यार त्या विश्वासान दवरलेली प्रार्थना तूं दयान आयकून घे आनी तुज्या कृपा आशिर्वादांनी आमचें जिवीत फळादीक बळादीक तूं कर. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. Baba hu fulvarasu urtamcha mugasu khaltya kalzan urtya mugan dukas petumsu Baba hu fulvarasu urtamcha khaltya kalzan murtya mogan duka aspitumsu
कूड आमची जिवी तुका भेटून दिता सेवेच्या स्पिरिता आमकां भरमून मागता बापा आमकां पाड दैवी तुजी बेसां उरपी आमकां नीट पाळच्या तुजी मिसां. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी अख्ख्या पयसभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गेंच्या बापा, भाग्यवंत आंतोनीच्या नोवेना दिसा कुशेन आमी तुका वो यज्ञ समर्पिता. ताचे शिकोवन घेवन एका थाळ्यान आमी तुका वाकणता आनी आमकां आनी आमचें सर्व तुका समर्पण दिता. हे आमचें समर्पण तूं स्विकार कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी व्हरत्या दाबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. विभाडलेलो संसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्ण एक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. बापा, खरंच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कस मरण सुसंपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस्त मनशां पसत तें बरो उरतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्था सगट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता. तुझ्या येल्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्यांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमच्या सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आख्ये प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगवंत बापा, जेराल्ड आयझक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमकांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकवार मरये देवाचे माय संगाती, भगवंत झुसे तिचो पती, भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटोवती. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचें पातकां बगस आनी आमकां तळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतले आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजवाडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोब्या आसूं. तुमच्या सगळ्या एकामेकाक शांती दियात.
देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमका शांती दी आमका शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत तिने जावन सुभागी समयांत तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवत ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली मुझे तेरे वर्ते सोनिया तुका सेवचे दुर्बळ्या काळजांत मोजा तुका स्वागत करचे तुझे आनंदाचे दैवीक संतोष दिवचे फावो जाला म्हाका ते तुजे सवे रावचे सोम्या तुजे पातेता सदांच तुजे बरवस्ता शांतीन प्रितीन जीवन मोजे सदांच जियेता सोम्या तुजे पातेता सदांच तुजे बरवस्ता शांतीन प्रितीन जीवन मोजे सदांच जियेता प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गेंच्या बापा जेजो आमचो जिवो उंडो ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय तोच आमचो गुरू ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सत आमचे जिणेंत मानून घेवं आनी प्रिती मोगाच्या करण्यांनी तें पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण भाग्यवंत आंतोनीच्या नोवेनाच्या दिसा आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुण्यशतक आयिल्ल्या सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक मोगाचो स्वागत सुमार 350 वर्सांची चरित्र आसच्या ह्या पुण्यशताक
येवच्या भक्तिकांक सांत आंतोनीचे विनवणेन देवाचो व्हड आदार आनी मिसनार आशिर्वादां मेळटात. आयच्या दिसा ह्या पोंडशेताक येवन संतांची ससाय मागल्या तुमच्या जिवितांत तुमी सोदून आयिल्लो तो आदार सांत आंतोनीचे विनवणेन देवातावन तुमकां उदंड मापान फावो जावं दी म्हणून हांव मागतां. ह्या पोंडशेतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां सांत नोवेनांच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन, उपरांत 11 वरार मिसा उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण. हर एका आयतारा हांगासर सकाळीं 10:30 वरार मीस आसा. ह्या मिसांत तुमी वांटो घेवयेत. ह्या पोंडशेतांत भक्तिकांक हेर सेवाय लाभता. भुरग्यांक वांजेल रजार, कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समालोचन आनी कुमसारां ही सेवा गरज आसलेल्यांनी सुरवेरस फणा मुखांत्र कळोवन येवच्याक विनंती आसा. हप्त्या मदें कुटुंबा समेत ह्या पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जोगती मांडावळ आमी घालतल्या अशें येतेल्यांनी सुरवेरस आमकां कळोवचें. ह्या पोंडशेतांत धार्मीक वस्तूंचें सुसज्जीत स्टॉल आसा. हांगासर पवित्र उदक, तेल, दुंप, कोंतां, बेंतिण्यो, सांत आंतोनीच्यो ल्हान व्हडी माज्यो, जेजूची सुवार्ता बूक, बायबल वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू मेळटात. खंयच्याय धार्मीक वस्तूंची गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात. कोणायक मिसां दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता हांव. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300 आनी तशेंच नोवेनांच्या दिसाक मुर्दोम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा. रुपये 6,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत. तुमच्या तांके प्रमाणे ताच्याकी चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आदार दिवयेत. ह्या पोंडशेतांत अभिवृद्धीची जायती योजना हातीक घेवचें चिंताप आसा. निर्गतिकांक आसरो, एक ल्हान देवाळ, सिस्टांचें कॉवेंत आनी हें सगळें पोंडशेत आकर्शीत रितीन भक्तीपणांक सहज जावचें बरें नेटोवचें. ही योजना लांब अवधेची आनी भक्तिकथावन मेळच्या दानांचेर हुंदोन एक योजना पोंताक पावोवचें चिंताप आसा. ह्या योजनांक तांचे भितरली कुमक दिवन आमकां आधार दिवयेत. येवच्या म्हयन्यांत जुनाचे 13 तारीखेर ह्या पोंडशेतांत सांत आंतोनीची वार्षिक महापरब आसतली. ह्या फेस्ताक हांव तुमकां कुटुंबा समेत हजर जावच्याक हांव आपोवणें दितां. त्या दिसा ज्युस्त 10:30 वरांक उडपिसो गवळी बाप अदीक मन अदीक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो मिसाचें बलिदान भेटयतात. आनी सांजेर त्या दिसा 4 वरां तावन 4:30 वरां वरेग कन्नडा भाशेन आराधन आसतलें आनी उपरांत कन्नडा भाशेंत मीस आसतलें. मीस मनादीक बाप पियूस डिसोजा शिवमोग्गा दियेसीजो येवन हें मीस भेटयतात. ह्या फेस्ताक तुमकां हांव मोगाचें आपोवणें दितां. फेस्ता बाबतींत जायतो खर्च आसा. ह्या खर्चा बाबतींत मुर्दोम रावन दान दिवन आनी जायत्यो संगती स्पॉन्सर्स रावन तुमी आमकां आदार दिवयेत. दफ्तरांत तुमचें दान आमी घेतल्या. फुलां, बँड आनी इतर संगती कोणायकी स्पॉन्सर करूंक आसा जाल्यार ताकाय अवकाश आसा. आनी सांगाता त्या दिसा सोडून 6,000 लोकांक आमी जेवणाची वेवस्था करता. ह्या जेवणा बाबतींत कोणाक आदार दिवंक आसा जाल्यार तांणी आदार दफ्तरांत दिवयेत. हें फेस्त वेवस्थीत रितीन जावंक आनी सांगाता आत्मीक अनुभवान भरलेलें आनी बेसावांनी भरलेलें जावच्याक तुमच्या मागण्या वेळार ह्या फेस्ताचे आत्मीक यशस्वे खातीर मागात. सकट दानीसो आमकां कुमकरच्या हर एका स्वयंसेवकाचो हांव उपकार दवरता. तुमकां देव बरें करूं. सांत आंतोनीचे विनवणेन देवाचें भरपूर आशिर्वादां तुमचीं जावं हें म्हजें मागणें. सांगाता म्हज्या वैयक्तीक मागण्या वेळार हर एका दिसाच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार, नोवेना वेळार, आराधना वेळार तुमच्या बसत हांव मागतलों. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.
आमी सोमेस्तां उबे रावया नोवेनाचें गीत गावन नोवेन आमी आरंभ करया. Zaidi tuka ajapa abli mora sukan vara Deusata chanawang porta koda pide bore zata Darian sangling to formaita Andang panglang periang pauta Kita sandla da kondita Lana bodang busondarta पान नंबर 16 नोवेनांचे मागणे भक्तीपणी आमी म्हणया येवर्त्या सांता सांतांतुनी तुझ्या मागण्या वरवीं मन सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांची वासाची पिडा पयसरता म्हूण उगडास कर. तुझ्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा उसांबळ दर्ये थंड जातात बंदिवानांचे सांकळे तुटून पडतात तोंटे उठोवन चलतात कुरडे पळयतात केप्पे आयकतात मणे उलयतात वस्त मेळटात ल्हानवर तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुझ्या वरवीं आपाय ग्रासर नपैंस जातात आनी आमच्या सर गरजां तो पावताय. सर पात्यांनी तुजें दवन तुजी कुमक आमी मागता इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्टेच्या सांत आंतोनीक मागणे. ये केरेकट्टेच्या असऱ्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुझ्या असऱ्या मारिफात तुझे मजत मागून ह्या पुणशेताक आयलेल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय. तांचे मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीरचो लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्यां पैकी असऱ्यांचे देणे विशेष ह्या असऱ्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्यांच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कलतेपणी मागता. आमच्यो गरजो सांत आंतोनीच्या पांयांतळी आमी दवरया. ताचे निरंतर विनवणेन सांत आंतोन ही मागणी देवा समोर दवरून दी आनी देवा तावन व्हड आदार आमकां ताच्या भक्तिकांक पातयेन आनी विश्वासान ताच्या पांयां सरशी येवन ह्या पोंतळाक येवन ताची ससाय मागतेल्यांक ताच्या पांयां समोर मागणी दवरतेल्यांक हो आदार तो फावो करून दी म्हणून विश्वासान ही प्रार्थना ताच्या समोर आतां आमी दवरया. आर्थीक समस्ये निवरावंक कुटुंबांत सक्तांचें बरेंपण जावंक घरच्या सौरसान्यांक बरी भलायकी मेळोवंक दंबांची पिडा गूण जावंक ट्रान्सफर जावन बरें इस्कॉल मेळोवंक इस्कॉलांत भुरग्यांचो संख्यो वाडोवंक भुरग्यांक बरो फुडार लाभोवंक कुटुंबांत शांती समाधान वाडोवंक सदांच बरे भलायकेंत आसोवंक कुटुंबांतले सगळीं कामां पंथा पावोवंक काम मेळोवंक CAT परीक्षा पास जावन IIM सिलेक्ट जावंक गरबांच्याक बरो जागो या बांदलेंस घर मेळोवंक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक विजा मेळोवंक 10वी क्लास बऱ्यान शिकोवंक कठीण पेंकडा दूख आनी पांयक दूख गूण जावंक दोळ्यांक आयली साय वसोवंक सोलोवंक जाय नासलेल्या बाबाक सोलोवंक जावंक भाग्यवंत जिणी जिवंक आदार मेळोवंक घर बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक आनी बरो गिरायकी मेळोवंक घराच्या बांदपाचें काम बेगीनच सुरू जावंक रेन फारीक जावंक आदार मेळोवंक आंगाची एलर्जी गूण जावंक आंगांतली दूख गूण जावंक कुटुंबांत आयिल्ल्या कश्टांतावन परिहार लाभोवंक पयशे पाटी मेळोवंक ऑटिझम पिडेतावन गूण जावंक बरी सैरीक मेळोवंक जाल्ल्या मोसातावन परिहार मेळोवंक OET परीक्षा पास जावन UK पावोवंक इस्रायल वचून पावोवंक काम करूंक गरज आसली सकत मेळोवंक ह्या जाग जावच्याक सेमिनारीक वचोवंक फ्लॅट विकून वचोवंक घराच्या बांदपाचें काम बऱ्यान पंथा पावोवंक एकामेकांतावन पयस जाल्ल्या काजाऱ्यो जोड्यान
वेगीनस लागीं येवंक देवाचो सांगात मेळोवंक पांयांच्यो गांठी दूख गूण जावंक बाळंतेर बऱ्यान जावंक गोमटे वयले गेड्डे गूण जावंक स्वंत करसार उंचलें शिकाप संपोवंक शिकाप आनी काम बऱ्यान मॅनेज करूंक शिक्षण रक्षण सदांच फावो जावंक कातीचे समस्या गूण जावंक नव्यान काजार जाल्ल्या जोड्याक आशिर्वादा मेळोवंक बिझनेसांत पाटी येवंक आसचे सगळे पयशे पाटी येवंक भुरग्यांनी जेजूक चड आनी चड लागीं जावंक गेल्लें काम परत पाटी मेळोवंक बऱ्यान घरा पावोवंक जिणेक गरज आसचें सगळें लाभोवंक प्ले स्कुलाचेर जायतीं आशिर्वादां पडोवंक बऱ्या कंपनींत बरें काम मेळोवंक पॅन दूख गूण जावंक पुतान घरच्या खर्चाक पयशे धाडोवंक डायबिटीस आनी कोलेस्ट्रॉल गूण जावंक हर एका कामांचेर बेसांव पडोवंक फुडार सदांच भद्र उरोवंक अनकिटेंत येवचो उलोवप गूण जावंक पियोवण्यांतावन सुटका मेळोवंक जाग्याचे समस्या इत्यर्थ जावंक सगळे मानसीक समस्या बेगीनच गूण जावंक मेडिकल सीट मेळोवंक कॅनडा वेचाक इमिग्रेशन बऱ्यान जावंक गूण जाल्लें कॅर्सिनोमा परत येना जावंक कामांत प्रमोशन मेळोवंक आनी घर स्वाधीन जावंक नर्सिंग शिकप शिकोवंक बरी मत मेळोवंक थायरॉयड समस्या गूण जावंक एकसूरपण पयस वचोवंक इस्रायलांत करनासच्या कामांचेर आनी विजाचेर आनी एम्प्लॉयराचेर बेसावां पडोवंक CET परीक्षा बरी करून बरोवंक आनी बरी कॉलेज आनी बरो कोर्स मेळोवंक शुगर पायल्स नॉर्मल जावंक घरा वचूंक वाट मेळोवंक पयशांची अडचण नासतना रेस्पेर जावंक मेळिल्ल्या कामांत बऱ्यान सेटल जावंक लोन आनी हेरांतावन आर्थीक कमोवंक मेळोवंक बेगीनच पासपोर्ट जावंक एकल्यान घरा पाटी येवंक बरें भुरगें जावन वडिलांक मान दिवन चलोवंक कुटुंबांत शांत समाधान येवंक माल्टा देशाची विजा बेगीनच येवन कामाक लागोवंक सैरीक मेळोवंक काम मेळोवंक भुरग्यांचे देणे फावो जावंक परगांवांत काम मेळोवंक पेंकडादोक बरी जावंक घराचें काम फुडें वचोवंक शिकप बऱ्यान जावंक काजाराचें जिवीत बऱ्या रितीन उरोवंक ह्या त्या सवां बराबर आमची त्या सवां आमी मेळोवया जायत्या जाणांनी तांच्या कश्टांत तांणी मागण्यास आदार विचारलेलो आसा तांच्या पासत आमी मागया जायत्यांक आमच्या मागण्याचो फळ मेळिल्लो आसा जायतीं जाणां हांगासर येवन तांकां सांत आंतोनीचे विनवणेन मेळिल्ल्या उपकारा विशयांत आमच्या लागीं सांगतात साक्ष दितात संतोश पावतात देवाक अर्गां दिवन वाती पेटयतात मिसां दितात देवाक जावं अर्गां सांत आंतोनीचे विनवणेन आमचेर वतलेल्या बेसावां खातीर एकल्याची सर्टिफिकेट ताका हाती मेळिल्ली आसा भुरग्याचे देणे दोगा तेगा जाणांक फावो जाल्लें आसा काम मेळिल्लें आसा भलायकी पाटी मेळिल्ली आसा जायत्यांक तांणी काणगेली चिकित्सा सफळ जाल्ली आसा आनी हेर जायतीं बरेंपणां ह्या मागण्या सफळ जावन सांत आंतोनीचे विनवणेन मेळ्ळ्यान ताका जावं अर्गां देवाक जावं होगलाप देवाक जावं स्तुती ह्याच प्रमाणे जी मागणी आमी सांत आंतोनी समोर दवरल्यान ताचे विनवणेन देवाचो व्हड आदार उदंड मापान आमकां फावो जावं दी म्हणून मागून हे मागणे आमी मुखारसून व्हरया यो आमच्या सर्गरचो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर तुज्या मोगाळ विनतेन काकुळतदार देव ती मागणी स्विकारसून दी सर कश्टांतल्या विघ्नांतल्या वारांतलें पिडेशिडेंतल्या आनी वायटांतलें आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ले उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेसूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावं दी आमेन सांत आंतोनी आमा पासून विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फौजोचे खातीर प्रार्थुया सर्व पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्र आनी अजापां करताय
आम्ही तुझे कडे परतून मागता तुझा सेवक सांत अंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देकी वरवीं सदां काळ तुका होगलाप देव आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. पिडेस्तां खातीर आमी मागया. आमचें तें कितेंय भलायकेचे समस्या आसात जाल्यार ते पुनर्जीवन जावन आमचे मदें आसच्या जेजू समोर आमी दवरया. आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या घरांत आसच्या सैरां देऱ्यां मदें आसच्या इश्टां मंत्रां मदें आसच्या पिडेस्तां पासत आमी मागया. जायत्या पिडेस्तांनी तांच्या पासत मागोवंक सांगलें आसा. कॅन्सर पिडेस्तांनी, काळजाची पिडा आसलेल्यांनी, मानसीक पिडा आसलेल्यांनी आनी प्रमुख जावन ज्या भुरग्यांक ऑटिझम आसा तांच्या आवय बापायनी तांच्या भुरग्यां खातीर मागोवंक सांगलें आसा. सोम्या जेजू क्रिस्ताची जी गूण करची सकत ताचे तावन भायर गेली आनी उपरांत आपोस्तलांनी मागणें करता आसतना जी सकत वचोन पिडेस्तांक तोंट्यांक गूण करूंक लागली तीच सकत आज आमी मागण्यार आसच्या ह्या वखदाक पुनर्जीवन जेजू क्रिस्तांतावन आमच्या पिडेस्तांक मेळून दी. तांचें तें वाळोवन येवून दी आनी तांकां संपूर्ण बरी करून दी म्हणून आमी मागया. सोम्यांचे नांवी आमचो आधार, सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे आनी म्हजे बोब तुजे मुखार पावून दी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमच्या सोवे आसूं. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी ससन देवा तुजी गूण करचे सकत पिडेस कुडींनी वतून कस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपा सांतले तांकां सोडय. मतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तान पयस कर. तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत अंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पुणशेतान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें मेळ्ळी दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणी आनी देखी प्रकार चलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची करी भक्तिवंतां जावन जियेवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. रेलिकेचो आशिर्वाद आमी घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे राव आनी तुमचे संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळलो. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दी. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी सदां काळ रावूं. आमेन. आमी सेंकपेच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. सर्गींच्या बोमगाळ बापा बसलेल्या गांवांक पैनार आसलेले इस्रायल परजेक तुवें मान्नान दिवन सुकण्यांक दाण्ण आनी उदक दिवन तुवें पसलें. अजून मनशाचो आतांचो वावर सुफळकन तुजे परजेची तूं जतन घेताय. ह्या पासून तुका आमी अर्गां दिता आसतना तुजे जतनेचो गुर्त जावन आमचे समोर आसचें हें जेवण तुज्या कृपे आशिर्वादांनी भर. हें जेवण सेवलेले वरवीं आमच्या कुडीक सवस्काय मेळोवन दी, भलायकी मेळोवन दी आनी सडकन तुज्या जतनायेचेर विश्वास दवरून जियोंक आमकां कृपा आनी सकत फावो जावं दी. हें जेवण हांगासर तयार केल्ल्या सकटांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण आमकां दिवंक उदार मापान दान दिवच्या हर एका दानीचेर तुजें बेसावांक घाल आनी अशें आमा सोमेस्तांचेर तुजें बेसावांक घाल. तुजे महिमे खातीर आमी निरंतरी जियोंक तूं फावो कर. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. निमाणें गीत आमी गावया.
संतांतून बापा उरत्या सांगता तुजी सशी आयल्या उडा मोगान आजा पागारा मुजदारा जिणी तुजी देखी बरी आमा सेवा सांतांतून सांतांतून आजा पाजा सांता माग सायबा आमचे पासून जेजू लागीं सदा सांतांतून सांतांतून आजा पाचा सांता माग सायबा आमचे